कलम 151A खाला पोटवेचणुके गोंधळ आता सर्वोच्च न्यायालयात पावला। 1 वर्षाच्या नेमाचो वेगवेगळ्या आदेशांक लागून परिस्थिती चढ गुंतागुंतीची जाल्या। पळयात पुराय बातमी। कलम 151A खाला पोटवेचणुकेविशीं महत्वाचो वाद चालू जाला। उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्याप्रमाण उमेदवार वेचून आयिल्ल्याक 1 वर्षा परस चढ वेळ ताचे काम सुरू उरलें जाल्यार पोटवेचणूक करपाची गरज ना, अशें गोंय खंडपीठ म्हणटा। झारखंड आर्टिकल 164(स) भारताचे संविधान हाच्या आधाराचेर 1 वर्षा परस चढ वेळ ताचे काम सुरू उरलें जाल्यार पोटवेचणूक करपाक मेळटा, अशें झारखंड उच्च न्यायालय सांगता। जाल्यार पुणे मतदारसंघात चढ वेळ जागो खाली दवरलो जाल्यार लोकशायेचो अपमान जाता देखून मुंबय न्यायालयान ठाम निर्णय घेतलो। मात 1 वर्षाची मोजणी खंयच्यान करपाची? संबंधित मतदारसंघ खाली जाला त्या तारखेसावन वा नवो उमेदवार वेचून आयिल्लो त्या काळासावन हाचे विशीं मतभेद जाल्यात। या संदर्भात राज्यात 3 वेगवेगळ्या प्रकरणात उच्च न्यायालयान वेगवेगळे आदेश दिल्ल्यान गोंधळ बरोच वाडला। हे प्रस्न सर्वोच्च न्यायालयात पावल्यात आनी हाचेर निमाणो निकाल कितें लागतलो, वर्सां खंयच्यान थारतली, मतदारसंघ खाली जाल्या त्या तारखेसावन या नवो उमेदवार वेचून आयिल्लो त्या काळासावन। गोंय फोंड्या मतदारसंघाच्या प्रकरणात मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान वेगळी नदर दवरली। ही सुवात रिती जावपाक 17 म्हयने उरले तरी वेचणूक आयोगाची अधिसुचोवणी उसरा आयली। निकाला उपरांत नव्या आमदाराक फकत 10 म्हयने प्रत्यक्ष कामा खातीर मेळटले, अशें न्यायालयान स्पश्ट केला। हो वेळ 1 वर्षा परस उणो आशिल्ल्यान न्यायालयान वेचणूक रद्द केली। पुणे लोकसभा मतदारसंघाची सुवात बरोच तेंप रिती आसली तरी वेचणूक आयोगान वेचणूक जावंक नाशिल्ली। त्या वेळार एका मतदारान मुंबय उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून वेचणूक बेगीन जाली अशें याचिकेत स्पश्ट केलें। न्यायालयान खर भूमिका घेतली आनी चड काळ ही सुवात रिती दवरप म्हळ्यार लोकशायेचो अपमान असो निकाल दिलो। ही सुवात रिती जाली तेन्ना 1 वर्षा परस चड वेळ उरिल्लो देखून वेचणूक आयोगान प्रशासकीय कारणांक लागून वेचणूक टाळप चुकीचें आशिल्लें अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां। झारखंड उच्च न्यायालयान वीरेंद्र मंडळ प्रकरणात या कायद्याक चड लवचीक रूप दिलो। कलम 151A मदली 1 वर्षाची अट ही मार्गदर्शक तत्व आसा आनी सक्तीची न्हय अशें न्यायालयान सांगलें। जर एका राज्याचो मुख्यमंत्री वा मंत्री 6 म्हयन्या भितर वेचून येवप सक्तीचें आसत जाल्यार कलम 164(4) मागीर काळ 1 वर्षा परस उणो आसलो तरी वेचणूक जावपाक शकता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।